सगळ्यांक माय मुखार येवकार आयज आमी राजभवनान आमच्या गव्हर्नराक मेळपाक येयल्ले. तुमकां खबर आसा रिसंटली एक जो इन्सिडेंट बांदोरा विलेजीन जाल्लो तेन्ना आमचो विश्वेश आनी बाकीचे जे प्रेमानंद भाऊ आसलो तशेंच बाकीचे आमचे जे वांगडी आसले ते गांवचे विलेजरांचे जे इश्यूज आसा ते मांडपाक लागून जो इव्हेंट घडिल्लो पंचायत चलो अभियान म्हणून हो जो इव्हेंट सरकारान घडिल्लो ह्या इव्हेंटाक गेल्ले आनी थंय स्पश्ट विचारपाक गेल्ले. तेजे नंतर खुबशे ज्यो घडणुको जाल्यो जावं जो स्थानीक आमदार आसा सुनील ढवळेकर तो सुनील ढवळेकर कसो येवन जो आंगार येयलो तयार करपाक तेंच्यांनी येवन सांगलें की तुमी हांगा कित्याक येयला. जो सरकाराचो जो इव्हेंट आसा पंचायत चलो अभियान आनी हेजे जे वाद्य आसले हे चीफ मिनिस्टरान सांगले की चीफ मिनिस्टरान प्रत्येक आमी गांवांनी वयतले आनी गांवचे जे लोकांचे विचार जे आसा जावं इश्यूज जे आसा ते अंडरस्टँड जातले. मिनिस्टर येतले, मिनिस्टर त्या दिसा विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो येयल्लो, पीसीबी मिनिस्टर आसा तो येयल्लो आनी तेजे कडल्यान जाप मिन्स क्वेश्चन करपाक मेळटलें म्हणून अशें तेंच्यांनी वाद्य केल्ले. पण हो PR एक्टिविटी इतलोच उरलेलो आसा हें कळोन येता. आनी तेजे नंतर जे आमचे वांगडी आसा विशेश बाकीच्या वांगड्यांनी पुलीस कंप्लेन केली, आमच्या फोंडा पुलीस कंप्लेन केली. तेजे नंतर तेजेर एक्शन कांयच जावंक ना, जो FIR जावंक ना, तेजे फुडली तांकां कांयच इन्व्हेस्टिगेशन कांयच जावंक ना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा की प्रेशर जो आसा जो रुलींग सरकार जो आसा BJP सरकार हेंच्या थ्रू प्रेशर पडटा पुलीस स्टेशनाचेर आनी जे वाद्य केल्ले आसा म्हटल्यार सगळे भर सभेन आनी सगळे जो व्हिडिओ आउट जाल्लो आसा व्हिडिओन क्लियर कट दाखयल्ले आसा थ्रेटनींग जे शब्दां वापरलेली आसा जो मिनिस्टरान वापरलेली आसा सुनील ढवळेकरान ह्या हेजेर तेंच्यांनी अजून पर्यंत कांयच एक्शन घेवंक ना. तेकाच लागून आयज आमी गव्हर्नराक येवन मेळपाक येयल्ले कित्याक अशें एक पार्शियलिटी अशी जाल्ली आसा. पार्शियलिटी म्हटल्यार कितें रुलींग जे पक्ष आसा जावं तेंचे आमदार आसा तेंचे जे कार्यकर्ते आसा तेंचेर कांय एक्शन जायना पण बाकीचे कोण आसता तेंचेर रोखडेच कंप्लेन येता. आतां आमचे कितलेशे म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कितलेशे आमचे वांगडी आसा हेंचेर कितल्योश्यो कंप्लेनी जाल्या बेश्टो विनाकारण कितल्योश्यो कंप्लेनी घातलेल्यो आसा FIR केल्ली आसा. कॉल करता आयज ती पळयता मनोज घराण्यान कितल्यो कंप्लेनी जाल्ल्यो आसा तांकां आपयता. जेन्ना जेन्ना आमी कितें हें घेता म्हटल्यार कितें प्रोटेस्ट करता ते प्रोटेस्टाक गेले नंतर किन्ना कितें कंप्लेनी घालता. सो अशें जें जालां जावं खंयच्याय गांवांतले इश्यूज घेवपाक आमी वयता ते इश्यूज घेतले नंतर तेंचेर कंप्लेनी घालता. सो अशें आयज विरोधी पक्ष म्हटल्यार आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेरूच कित्याक लागून हे एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह पडटा. आनी जेन्ना तुमचे आमदार तुमचे मिनिस्टर जावं तुमचे जे कार्यकर्ते आसा जावं तुमचे पदाधिकारी आसा ते समज कितें करता तेंचेर कांयच एक्शन जायना. आनी तेकाच लागून आयज आमी गव्हर्नराक मेळोन येयल्ले आसा. गव्हर्नरान सांगलेलें आसा की आपूण हें CMा कडेन पावयतलो म्हणून CMा कडेन कित्याक CM होम मिनिस्टर आसा आनी CMा कडेन पावयतलो म्हणून आनी फुडलें जें आसा म्हटल्यार कशें हें करपाचें बाकीचे SP जावं बाकीचे जे डिपार्टमेंट्स आसा जावं ऑथॉरिटीज आसा हेंचे कडेन कंप्लेन पुलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी आसा तेंचे कडेन कंप्लेन करतले. हे आमी तेंकांय सांगलां आनी तेणेन आमकां सांगलां की ह्या बाबतींत आमी स्ट्रिक्टली खरें म्हटल्यार घेवपाक जाय अशी कितलीशी जजमेंटाय आसा म्हणून की लॉ हो समान नासता सगल्यांक एक समान आसता. हे दुसऱ्याक एक सिटीजनाक सेपरेट आनी दुसऱ्या सिटीजनाक सेपरेट अशें आसना. लॉ सगळ्यांक समान आसता आनी त्या हेजेर दृश्टिकोनांतल्यान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. आनी एक्शन म्हटल्यार पयलू म्हणजे FIR जावपाक जाय. FIR जाल्या नंतर जो फुडलो प्रोसिजर आसा तो सुरवात जातलो. सो गव्हर्नराक एक एश्युरन्स दिल्लें आसा तें म्हणजे आपूण हें जें आसा जो आमी कंप्लेन दिल्ली आसा ती तें लेटर जें आसा तें आपूण CMा मेरेन पावयतलो म्हणून आनी तांकां सांगतलो म्हणून की हेजेर कितें तरी हें एक्शन जावपाक जाय. ना हो एक मेन विशय आसलो कारण हितून अशें जाता की आयज डेमोक्रेटीक जो रायट आसा आमच्या संविधानान आमकां जो रायट दिल्लो आसा कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिल्लो आसा ह्या रायटाचेर आमकां खंय फाटी मारता. आयज कोणूय डेमोक्रेटिकली विचारपाक शकता क्वेश्चन करपाक शकता. फाल्यां म्हाका कोणी आतां आमच्या मतदारसंघात म्हाका कितलेशे जाण क्वेश्चन करता. म्हाका तेंचे BJPचेय क्वेश्चन करता बाकीचेय क्वेश्चन करता सगळे क्वेश्चन करता. हांव तांकां ना म्हणपाक शकना ते आमचे कार्यकर्ता न्हू आमचे हे न्हू ते न्हू अशें म्हणपाक शकता. कित्याक म्हाका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा. म्हाका निवडून दिल्लो आसा लोकांचे विचार आनी लोकांचे इश्यूज जे आसा ते आयडेंटिफाय करून तेजेर सोल्युशन हाडपाक लागून.
सो अशें जो मिनिस्टरान जो विधान केला जो स्थानीक आमदार त्यांचो मडके मतदारसंघाचो आसा तेणेन जो विधान केला हेजो आमी निशेध केल्लो आसा आनी आमी हेजे फुडेंय करतले आनी हेजेर एक्शन जावपाक जाय नाल्यार हितून कळटलें की हो जो बीजेपी सरकार आसा तो बायस आसा म्हणून आपणाचे सगळ्यांक सांबाळटा म्हटल्यार आपणाचे कोण येयले म्हटल्यार वॉशिंग मशिनान क्लीन जाता तुमचे आनी जे भायर आसा ते तेंचेर तुमी एक्शन घेत रावतले तेंचेर अगेन्स्ट उलयत रावतले सो हे खंय ना खंय लोकांनी चिंतपाक जाय लोकांक कळटा आयज दिसता हे कितें आसा आनी कशी फोटिंगपणां चालू आसा 2 तारखेक इन्सिडंट जाल्लो आनी आयज 12 तारीख आनी 12 तारीख आमी आयचोच दीस कित्याक चूज केलो कित्याक आयज जो आमचो पयलो मुख्यमंत्री आसा भाऊसाहेब बांदोडकर जो आयज तेणे एक हेका लागून झटलो तो जो बहुजन समाजा लागून झटलो आनी तेजी जी पार्टी जी हायजॅक केल्ली आसा हे ढवळीकर ब्रदर्सांनी आनी तेंच्यांनी त्या दिसा जो इन्सिडंट केलो की एक बहुजन समाजाचो भुरगो हांव बहुजन बारीक समाजाचो भुरग्याक तेणे गळ्याक धरपाचो प्रयत्न केलो ते हेजे वयल्यान कळटा की तांकां कितको सो त्या पार्टीचो आसा आनी आयज फकत आपल्या स्वार्थाक लागून तेंच्यांच्या पार्टीचो यूज केल्लो आसा आनी ते तितूनच्यान आमी आयज गव्हर्नराक मेळ्ळे की इतके दीस जाले FIR जायना FIR जातना तेन्ना हांवें परत एकदां मेन्शन करता की तुमच्या फुड्यान की ते दिसा पुलीस आशिल्ले तेंच्यांनी खूब बरे तरेन ते हँडल केल्ले पूण हो येवन डायरेक्टली सांगता गळ्याक धरतलो म्हणून आनी मागीर म्हाका तरी अशें दिसता की सद्याक जो इन्सिडंट तेणे जाल्लो आनी मागीर जे कितें घडणूक घडल्या आनी अजून बरें FIR लॉन्च जायना म्हणल्यार एक तरी खंय तरी तेंचेर प्रेशर आसतलो पुलिसांचेर प्रेशर आसतलो म्हणून आपली मेमरी इतकी शाप आशिल्ली फाटल्या फावटी हांव एकदां विदेशा कडेन गेलो तेन्ना म्हणपाक फाटल्या फावटी येयल्लो म्हणून मागीर तेणें खुबशे जजमेंट सांगले आमकां जे तामिळनाडूचे जजमेंट आशिल्ले आंध्र प्रदेशाचे जजमेंट आशिल्ले आनी तेणें मागीर प्रोसिजर सांगलो कशें वचपाक जाय ते फुडें म्हणून हांव इतकेंच सांगता की जर तुमी जर हे हितूनच्यान जर लोकांक भिवंक सोदता जर बारीक समाजाक भिवंक सोदता जाल्यार आमी तितकेच तांकां स्ट्रॉंग करतले प्रत्येक भुरग्या फुड्यान आमी रावतले तुम्ही कितक्यो कंप्लेनी घाला कितें करा आमी तेंचे बरोबर घट रावतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज स्ट्रॉंग जावन येयल्ले आसा आनी आयज मडकय मतदारसंघात जावं गोंयभरचे लोक जितके खुश आसा हे जाल्ले कारणान आनी तेजेर जे तरेन आमी तेजेर एक भियनासतना फियरलेसली 11 जाणांचें नांव दिल्लें 2 जाण आमचे व्हिडिओ काडटाले पण फियरलेसली 9 जाणां आनी इतके जाण तेजे ते कार्यकर्त्यांचेर जे लेमडे कार्यकर्ते म्हणटा तेंकां तेंचेर जे फियरलेसली आमी तुटून पडले ते हितूनच्या लोकांक खूब आयज बरो हे दिसता खूब करेज मेळिल्ली आसा लोकांक आनी लोक खूब जाण एप्रिशिएट करता इवन गव्हर्नर ऑफिसान गेले तेन्ना खुबशे जाण जे आयज गव्हर्नमेंटाक कामाक आसा पूण ते सांगता की वालोर म्हणून हे खंय तर रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच करपाक शकता म्हणून आनी खूब जाण अशें उलयता की तुमीच फक्त आसा म्हण तांकां फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पार्टी आसा जी तांकां डायरेक्ट चॅलेंज करपाक शकता आनी ते तुमच्या तांकां ढवळीकर जर आसा आयकता ही तूं पळयता सगळें म्हणून तूं पयर फ्रस्ट्रेट जाल्लो तूं जर आयकता तुका ही परत एकदा चॅलेंज आसा तुका आमी सोडचे ना कित्याक तुवें हो अटॅक फक्त विश्वेश नायकाचेर करना हो अटॅक जावन आसा प्रत्येक रेव्होल्युशनरी प्रत्येक क्रांतिकारी जो आयज आपल्या माय भूंयक लागून वावरता तेजेर अटॅक जाल्लो आसा आनी त्या खातीर तुका आमी फाटी फुडें पोवचे ना तुजे फुडलें कितें आसा पळय तें तूं सांबाळून दवर तुजे फाटल्यान ऑलरेडी तुजे शेपडेर पांय दवरलेलो आसा आमी हेचे फुडें तुजे बोडकेर पांय दवरपाक फाटी फुडें रावचे ना आनी जी पार्टी तुवें आयज खाल्ली आसा जी येदी व्हडली पार्टी जे पार्टीच्यान आयज खूब कितें करून दवरलेलें भाऊसाहेब बांदोडकरान तेजी लॅगसी आमी फुडें व्हरतले तशेंच आमचो जो आमचो UGDPची आसा तीवूय लेगसी आमी फुडें व्हरतली आनी तुका इतकेंच सांगता की फुडें आमी तुका सोडचे ना तुका सांगता तशेंच आयज खेपडेर पांय दवरल्यार तुजे बोडकेर पांय दवरपाक फाटी फुडें पळोवचे ना आमचे बरोबर आमचो सावथ गोवाचो आमचो जो कॅन्डिडेट आसा तो रुबर्ट पेरेरा बाब आसा हांव मागता तेजे कडेन तेणें आपली उतरां सांगची विश्वेशान जे बरी सांगलां सगळ्या आमच्या आमदारांनी सांगलां कित्याक लागून गव्हर्नरा लागून गेल्ले ते आनीक हो ढवळीकराची मुस्ती चड जाल्ली आहा आनी आमी जी आमची लेगसी ज्या भाऊसाहेब बांदोडकर तो पयलो CM आहा तेजी लेगसी आमी मुखार व्हरतात आनी आमचो UGDPचो आमचो जॅक सिकेर यांच्यांनी गोंय राखपा खातीर जायतो काम केलें ही लेगसी घेवन आमी सगळे मुखार गेल्ले आहात आनी काँग्रेस आनी BJP कोणाची लेगसी घेवन वयतात ते खबर ना गोंय काबार करपाची लेगसी घेवन ते वयतात आनी जायती फावटी हो ढवळीकार जायती फावटी म्हणटा आपूण भाऊसाहेब बांदोडकराची ही लेगसी तेजें नांव मुखार व्हरोंक जाय भाऊसाहेब बांदोडकरान तुका हेंच सांगलेलो घोडो दामपाक सांगलेलो भाऊसाहेब बांदोडकरान हे घोडो दामपाक कोणाचे केसली षडयंत्र करूंक ना तेणे बरें शिक्षणा खातीर जय भरपूर वावर केला बरें शिक्षण बरें एड्युकेशन दिवपाक आनी हो बरो वावर हें तुमकडेन जायना तुमकडेन जाता फकत ना धामतलो कोणाक कापतलो हे असले आमचे आमदार जाल्ले आहा असले असेंब्ली पळयतात सो असले तुमकां आमगे देंवपाक आमी आतां फाटफूट चलोवपाना आनी जे बरें तुमी म्हणलां आयज फकत ना तुमच्या शेपडेर पांय दिला विश्वेशान बोडकार आतां हालीं कांय दिसांनी तुमच्या बोडकारूय पांय पडटलो कित्याक तुमची मस्ती चड जाल्ली आहा ही लेगसी आम मुखार वतले जे गोंय खरें गोंयची लेगसी जी व्हरो जाय भाऊसाहेब बांदोडकर आनी जॅक सिकेरान
जे गोंयची बसत केला ते मुखार आनी कोण व्हरपाना फकत ना ते आम वतले आनी ही कापस्ताद कोणाकूच ना आनी लोक फकत ना एक्सपेक्ट करता फकत ना उरलं तें गोंय साल्वार करतले जाल्यार आमी आरजीबीच करतलो आनी कापस्ताद फकत ना आरजीबी का आनी आतां उरले ते इलेक्शनाक पासून तुमकां देंवोवपाचे आनी तुमचे जागे खूंय पावोवपाचे ते फकत ना आरजीबी दाखयतले लोकां बरोबर कित्याक लोक आमचे बरोबर आहा हेच सांगून हांव तुमकां देव बरें करता आमच्या वांगडा आमचो एक्टिव्ह प्रेसिडेंट आसा जो प्रेमानंद गावडे जोय मडकयच्यान येता तेणे आपली उतरां सांगची कित्याक तोवूय त्या टायमार आशिल्लो इन्सिडेंट आशिल्लो तो आशिल्लो मागीर आमचो भाऊ आसा तोवूय आशिल्लो प्रसाद भाऊ आनी तेकाय खूब बरो एक्सपिरियन्स मेळ्ळा जेन्ना लोकां कडल्यान जेन्ना हें करता तेन्ना तेकाय सांगता की तुमकां वालोर म्हणून आनी भाऊन तेजेर उतरां दिवची सो आयज भाऊसाहेब बांदोडकराची जी जयंती आसा ह्या दिसा भाऊ जल्मलो आनी भाऊ जल्मोन गोंयचो सगळो उद्धार जालो बहुजन समाजाचे भुरगे शिकले म्हणूनच आज खंय तरी आवाज काडपाक पावले जाल्यार भाऊ साहेब नाशिल्लो जाल्यार आज हो आवाज सुद्दां येवपा नाशिल्लो जे भुरगे शिकल्यात सवरल्यात आनी खंय तरी बरे एडमिनिस्ट्रेशनान आसा बरे पदाचेर पावले आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता आज जी मडकय जी हें चल्ल्या लाचारी चल्ल्या खंय तरी ही लाचारी खंय तरी सोंपपाक जाय जेणे करून लाचार करून आपले जे स्वार्थ करून आपले साम्राज्य जे चल्लां हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हें जर करतले जाल्यार सगळे जे गोंयचे बहुजन समाजाचे लोक आसा तेंच्यांनी आयज खंय तरी जागृत जावपाक जाय नाल्यार आज कोणाचो गळो दामता म्हणटा नाल्यार फाल्यां कोणाचो खून करपाक सुद्दां हे लोक फाटीं रावपाना सो जागृत जाया इतलेच घडये आयज हांव सांगता सो देव बरें करूं म्हणटा गिरीश आयज तुम्ही गव्हर्नराक तुम्ही अशें डिमांड करतले सीएमा कडेन की मिनिस्टराक बीन काडचो कॅबिनेटांतल्यान पळय पयलू म्हणजे तेजेर एफआयआर जावपाक जाय आनी एफआयआर जाल्या नंतर तेका काडचो हो डिमांड आसा बट तो डिसिजन जो आसा तो गव्हर्मेंटाचो आसा तेजेर आमी व्हडलें कांय सांगपाक शकना आमी डिमांड करपाक शकता पण तेजेर व्हडलें कांय सांगूंक शकना बट जो एक्शन जावपाक जाय म्हटल्यार जो मिनिस्टर तांचो अशें धमक्यो दिता जावं थ्रेटनिंग ज्यो मेसेजीस करता त्यो खंय ना खंय बंद जावपाक जाय कारण आयज विश्वेशाक जो बाकीचे वांगडी आसा म्हणल्यार 11 जाणांची तेणें नांवां आउट केल्लीं आसा तांकां आयज खंय ना खंय भियात आसा कित्याक फाल्यां समज ते वयता आसतना चलता आसतना गाडी चलयता आसतना मोटरसायकल चलयता आसतना तांकां फाल्यां कितें जालें हें सारकें गरजेचें आसा तेकाच लागून आयज गव्हर्नराक आमी तेकाच लागून मेळपाक गेल्ले की फाल्यां तांकां कोणांनी कितें केलें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण कित्याक तेजेर अजून पर्यंत कांयच एक्शन घेवंक ना तेजेर एफआयआर जाल्ली ना म्हणल्यार फियर फॅक्टर हो जो आसा आयज तांकां खंय ना खंय भियात पडपाक जातली लॉ एंड ऑर्डराची ती आयज ना म्हणल्यार त्या फुडें आनी कितेंय करपाक शकता सो हेका लागून आयज आमी हांगा मेळपाक येयल्ले आनी तांकां मागणी केल्या की हेजेर कितें कितें एक्शन जावपाक जाय कित्याक आयज हो पॉलिटिकल प्रेशर आसा म्हणून हेजेर सारकें कळटा की अजून पर्यंत तेंचेर एफआयआर जाल्ली ना फुडें कितें एफआयआर जायना तुमचे स्टेप कितें आसतलो फुडें पयलू म्हणजे आमी आतां पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी आसा ताका बरयतले आनी तांकां हेजेर कित्याक लागून हें करूं ना म्हणल्यार अजून पर्यंत तेजेर एफआयआर कित्याक करूं ना हें कित्याक आमकां स्टेप बाय स्टेप वचपाक जाय कित्याक आमी डायरेक्ट हेंच्या भशेन अनडेमोक्रेटीक वेन आमी काम करिना आमी डेमोक्रेटीक वेन जावं आमकां संविधानान कितें रायट दिल्लो आसा त्या संविधानाक घेवन आमी फुडें वयता सो आमी पयलू आतां जी कंप्लेन आसा ती पुलीस कंप्लेन ऑथॉरिटीक घालतले आनी तेंच्यांनी तिका आपोवन हाडटले आनी तेजे नंतर ते डिसिजन कितें आसा तेजेर मांडणी जातली पण मेन कितें आसा जेन्ना हें जाल्लो आसा म्हणल्यार व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जाल्ली आसा आनी व्हिडिओन क्लियर कट दाखयल्लें आसा की तूं गोवा धरतलो गोवा धांवतलो आनी बाकीचे जे आसा ते उडोवन येता आमचेर नाल्यार येना म्हटल्यार कितल्योशो केसी जातल्यो कसल्यो केसी अजून नेम नासलो पण तेंचेर अजून पर्यंत मात बसून एकूय केस जाल्ली ना आनी व्हिडिओ आख्या सगळे सोशल मिडियाचेर सगळ्याक आउट जाला तरी पूण अजून पर्यंत एक्शन जावना सो हेजेरूच कळटा की आयज बीजेपी खंय ना खंय हो एमजीपीचो सुदीन ढवळीकर आसा हेका सपोर्ट करता आनी ताका खंय ना खंय तेंको दिता थँक्यू